या कार्याचे सहपोषक रोहन कॉर्पोरेशन, बलमटा रोड, बेंदोरवेल, मंगलोर. उजवाड पत्र 15 उडुपी DSS. Rupees 3,000 cash prize sponsored by Ajane Tulu serial soap producer Jeevan, Sandhya, Sanjeet and Jishant D'Souza, Mangalore. Lucky ball sponsored by Larry Clive, Anita and Cleven D'Souza, Kuntal Nagara, Bolye, Kuwait. हप्त्याचे सवाल पोषक जाऊन असा लाइटनिंग पॅराडाइज, कंकनाडी बायपास रोड, मंगलोर आणि दैविक अमृत, मुन्याळे. आम्ही जोगी शेजारा वेतांव काजारा पायल भुरगीची रसा केली येऊनच घरा केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटणम बाबा वेताच्या घरा सगळी आमची पाटणम बाबा वेताच्या घरा. नमस्कार, बरी सांज सगळ्यांकी हांव मागता. आमी दोगी शेजारा ह्या कार्याक हांव रोशन कुलशेकर तुमकां समेस्तां कशें येता बरो स्वागत. आयच्या या आमी दोगी शेजारा या अंकड्यांत आमी सुकण्या विशयी उलयता, सुकण्या विशयी जाणा जाता. मनशा संवसारांत सबार रितीच्यो जिवी आसतात, तातूंत पळयता सुकणी एक उत्तम जिवी. सुकण्या वरवीं मनीस प्रत्यक्ष वा परोक्ष रितीन सबार उपकार आपणावन घेता. पूण आतां पळयलें जाल्यार मोगाचें न्हू, ही सुकणी ह्या भुंयत सबार रितीचे प्रभेद उणे जावन आयल्यात. हाका कारण कोण जावन आसा हाचे विशयी आमी जाणा जावंक आसा. सांगातच या अंकड्यांत या सुकण्या विशयी जाणा जाता आसतना ही सुकणी उरोवची कशी, ह्या प्रतवेर तांची एक संतत वाडोवच्या खातीर आमी मनशान कानिश्ट रितीन या प्रत्यक्ष परोक्ष रितीन कितें तरी करवेत हाचे विशयी आमी जाणा जावया. म्हणटा आसतना आयच्या या आमी दोगी शेजाऱ्या कार्यांत आमच्या 3,000 रुपयांचे प्रधान पोषक आसात हांगासर मानेस्त जीवन डिसोजा. आयले येवच्या थोड्याच दिसांनी दायजी वर्ल्डर सुरू जावच्या तुळू सिरियल आजाने हाचे ते प्रोड्युसर जावन आसात. सांगतच लकी बाऊल आमी सदांच पळयता आणि या लकी बाऊलाचे प्रायोजक आसात लॅरी क्लाइव, अनिता आणि क्लाइवन डिसोजा, कुंटल नगर, बोळयेतावन. आमचो आमी आभार मानून या कार्यक्रमात तुमकां सुमेस्तां स्वागत करता. उलो दिया, सांगतच आमी तुमी उलोवया आणि सांगतच या सुकण्या विशयी सर्तीक जाणा जावंक वो अंको आमकां आज सर्तीक विशयांत समजोनी दितलो. मात्र न्हय आसतना मनशाच्या स्वार्थान आमी पळयता मस्त सुकण्या संतत नाश जावन आयल्या. हाका कारण मनशान जागो नाश केला, थंयसर बांदपां बांदल्यांत, रान नाश केल्यांत, रूख नाश केल्ल्यान सुकण्यांक गूड बांदूंक जागो ना. अशें म्हणटा आसतना ही सुकणी खंय येतली? थोडी सुकणी टॅरेसार वचून गूड बांदतात, अशें तांची तांतयां दवरतात. अशें जाल्यार थंयसर थोडे फावटी तांकां उणेपण मेळटा. जाय जाल्यार तेचें प्रतिकूल वातावरण तांकां मेळना. ह्या निमते एक सुकण्याचो संततीस नाश जावंक कारण जाता. आणि आज अशें उलयताना आमचे सांगता सबार जाणां उलो दिवन आसतात. एका रितीन आमी सांगचें जाल्यार दायजी वर्ल्डाचें भोव प्रसिद्ध कार्यक्रम सांगताच कोंकण्यांतले एक उत्तम कार्यक्रम आमी दोगी शेजारा जावन वचून येदो म्हणसर मस्त रितीचें नांव ह्या कार्यान हाडलां. आनी आजय तुमी म्हजे सांगता उलो दिवन उलोवन ह्या कार्यांत भाग घेया. म्हणटा आसतना सबार जाणांनी उलो करत आसात आणि आमचे सांगता पयलो उलो हांगासर आसा प्रमिळा क्रास्ता कुंदा परतावन. नमस्कार प्रमिळा बाय. नमस्कार. कशी आसा तूं? हांव बरी आसा. ओके, कसो जालो आयचो दीस? ओके, बरो आसलो. सुकण्या विशयी तूं कितें सांगूंक कशें येता? सुकण्या विशयी एक बरोशे गुण सुकण्याचो. फ्रेंडली ती, अशें आमी बरें तांकां आमी तांचे सांगता बरें आसलें ती आमकां बरें करना सळावळांनी करना आसतात. वय आज तुम्ही पळयता तुमच्या टीव्हीर मस्त सुकणी उबोवन आसात. अशें म्हणटा आसतना तुमकां पयले सवाल विचारता, तयार आसात म्हणटा? ओके, तुमकां हांगासर एक पद येता आणि ते पद तुमी समांकर नायकया, ताचे वयर एक सवाल आसतले. रंग तुझो काळो, व्यंग तुझो ताळो, सांग म्हाका कावळ्या, घुट तुगेलो. रंग तुझो काळो, व्यंग तुझो ताळो, सांग म्हाका कावळ्या, घुट तुगेलो. उडता म्हजो तोळो, लसता म्हजो पोलो, आज येता सैरो कोण मुगेलो. हो हो
प्रमिळा पद ऐकलं म्हण चिंता होय मस्त फामाद पद आहे होय एक क्लू दिवचे जाले पद बरं येयल्लें कोंकणी को गोड वेलफेरे बिंबासान म्हण वेत तर हे पद गायिल्लें कोणे म्हण सांगता येतो मी ना रे बिबस मी ना रे बिंबस म्हणटाय आणि प्रमिळाबाई आय एम सॉरी हांव हांगासर ही सूक जाप जावन आसा आनी सारकें गायिल्लें जावन आसा बाय बाबिताडे आसा इने देव बरें करून उलो दिल्ल्या कशेंच उलो दिवन रावा आनी सांगत आस कॉल करून रावा आमी दोगी शेजाऱ्या कार्यक्रमांत आमी सुकण्या विशयान जाणा जावचें जाल्यार प्रस्तुत परिस्थितीन उदकाचो तत्वार आसा आनी उदक उणें जावन येताना सुकण्यांकी उदक ना पूण मनशांकी उदक ना पूण मनीस बोटलींत उदक जाल्यार पियेता त्या बोटलींतले 1 लिटर उदकांत एक 250 ml उदक तरी घरा मुखार आसचे एका कट्टेंत घे या खंयच्या आयदनान म्हणून दवरलें जाल्यार सुकण्यांक आमी उदक दिल्ल्या बरी जाता म्हूण वेत आनी अशें म्हणटा आसतना आमकां जायते उलो येवन आसात हांगासर आनी मुखलो उलो हांगासर रिमा किन्नी गोळीताव नमस्कार रिमा नमस्ते कशी आसाय तूं हांव बरी आसा तूं कसो आसा वय तुवें सुकणी पळयल्या हिंगी पळयल्यान तुवें पळयल्या सुकण्यां भितर एक 2-4 सुकण्याची नांवां म्हणे सांगवेत गे तुका कावळो हां जेडी हां नाविलो तितलें मागीर उडास येना ओके खंडीत तर तुका हांगासर एक तस्वीर येता आतां ती खंयच्या सुकण्याची म्हूण तुवें पळयचें ओके पळयले गे नाविलो म्हाका म्हाका आपूट कोंकणीन नांव जाय ताचें कळीत आसा गी या ट्राय कर ओणी कितेंय जावन दे हांगासर तुवें जाप दिवं न्हय तुवें नाविलू म्हळें पूण हांगासर सारकी जाप आसा नाविलू वय जाल्यार मोर म्हणटा आमी ताका आनी तुजें नावें कोंड्यांत वचना आय एम सॉरी जाल्यार हांगासर तुवें उलो दिल्ल्या तुका देव बरें करूं म्हणटा सुकण्या विशयान आमी जाणा जाता सुकणी मस्तू आसा ते संवसार आनी हांगासर आनीक उलो आसा स्टीवन मुलकिताव नमस्कार स्टीवन हॅलो स्टीवन नमस्कार नमस्कार कशे आहात स्टीवन ओके जेवण जालें गे जेवण जालें गे हॅलो हांगासर स्टीवन असो उलो तांत्रीक कारणाक लागून आमकां संपर्काक मेळूंक ना कारण थोडे कडेन हॅलो स्टीवन आसा गे लायनीर लाईन आसा उलय जे स्टीवन तुवें कसो आय बरें ओके स्टीवन असो उलो हांगासर कट जाला कारानंतर जावन थोडे पोटे BSNL लायनीर जावंक पुरो या आमच्या टेलिफोन लायनीर मस्त पोटी तांत्रीक समस्या येतात अशें म्हणटा आसतना हांगासर आमी पळयता रिटा मिलाग्रेस्तावन उलो दिला रिटा बाई नमस्कार 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 कशे आहात तुम्ही हांव सुपर आसा तुमी कशे आसा बरी आसा ओके सुकणी पळयल्यात गे अशें म्हणी तुमी डेयली आतां पळयल्यान ओके सड्ड सुकणे खंयचे पळोवंक मेळटात आतां ह्या दिसांनी ह्या दिसांनी गिरबोज्यो गिरपुजे पळोवंक मेळटात गे मेळटात खंय म्हूण सांगल्यार हांव येवन पळयतो कोण इल्ल्यो मागीर ते बळे काले म्हणटा ते तांबडे बोंचीचे न्ही कितें जावन दे तांबडे बंजीचे सुकणे आसात आनी हांगासर तुका एक धून येता धून म्हळ्यार एक म्युजीक असो इन्स्ट्रुमेंटल पीस येता अशें म्हणटा आसतना तुवें तो पारखूंक आसा खंयचें पद म्हूण सांगूंक आसा रिटा बाय ऐकायला गे ऐकाले ओके ऐकायला गे वो म्युजिकल पीस पहिल्याच्या पहिल्या ऐकाला होय कोणसो म्हूण सांगवेत गे ओके रिटा बाय तुवें सांगूंक नाय आनी हांव तूं सांगता काजार जावंक आसा हे गोंयचें कंदार असो इन्स्ट्रुमेंटल पीस आमी हांगासर प्ले केल्लो अशें म्हणटा आसतना आमी दोगी शेजाऱ्या कार्य आज मुखार व्हरून आसा आमी दोगी शेजाऱ्या कार्यक्रमांत आमी सभा संगती पळयता मंगळूरच्या सालुवीस कॉलेजीक गेल्यार जाल्यार तुमी थंयसर थोड्या कुंडल्यांनी उदक दवरलां आनी MSWच्या भुरग्यांनी हें उदक दवरलां कारण उपची सुकणी थंयसर येवन हें उदक पिवून दीत म्हणल्या एका इराद्यान अशें म्हणटा आसतना आनी एक उलो आमचे सांगत आसा हॅलो प्रिया तूं करता नमस्कार प्रिया नमस्कार कशी आहे तूं हांव बरी आसा तुमी कशे आसात हांव सुपर आसा प्रिया सांग प्रिया सुकण्याचो एक बरोशे गुण कोणसो ओके मनशांचो जाल्यार बरोशे गुण सांगे सुकण्याचो आमकां कळना पूण सुकणी मस्त रितीन आमकां एक हेल्प करता अशें म्हणटा आसतना रेडी आसात गे ओके तुमकां हांगासर एक तस्वीर येता पळया तुमी ही तस्वीर खंयच्याची म्हूण सांगूंक जाय तुमी
कोंब्याचे काट कोंब्याचे काट कोंब्या काट. हा कोंब्या काट म्हणतात कोंब्या तुम्ही शुअर गे वय वय ओके तर प्रिया अभिनंदन तुका तू आयचे पहिले मनीस या लकी बाऊला भितर येत आहे आणि तुका आमचो घालता देव बरें करूं उलो दिल्याक अशेंच उलो दिवनूच राव आणि हांगासर आमी मुखार व्हरता आसतना हे आमी दोगी शेजारा हें कार्य आणि हांगासर मुकलो उलो आमच्या सांगात आसा बाय प्रमिळा कुलशेकर तावन प्रमिळा नमस्कार नमस्कार. प्रमिळा बाय जेवण जालें जेवण झालं. ओके आज काय आलें जेवणाक कसे आहात तुम्ही? सुकण्याचे मास म्हणे आलें गे सुकण्याचे मास ना आज कोंबड्याचे मास होय, आता कोंबड्या काट झाला ना तसं कोंबड्या जिंकलं. होय कोंबी आणि सुकणे एकच नाही ते आत्ता कोंबड्या काट झाला ना तसं कोंबड्या जिंकलं. हा कोंब जिंकलो तशें म्हणटा आसतना तू आज तयार आसाय म्हणून चिंता आज केळोंक आमी दोगी शेजाऱ्या कार्यक्रमांत वय वय वय. होय तुका एक ल्हानशी उमेणी सारता तुवें ताका जाप दिवंक आसा मुजी एकली आजी तोडपी बांदून उरता मुजी एकली आजी तोडपी बांदून उरता सुकाल. एक सुकणे क्लू दिवंक जाल्यार एक सुकणे फाटल्यान मस्त सुकणे येतात आनी एक सुकणे ना तू तोडपी बनवून पेंगवीन. कळ्ळें ओ न्ही कितें कितें जावं दी तुवें जाप दिवं नाय देव बरें कळ्ळें हांगासर तुजी जाप येवना जाल्यार हांव सांगता गोणूस पेंगवीन पेंगवीन पेंग्वीन न्हय गोणू सारकी जाप आसली पेंग्वीन कोणें म्हळें उपता म्हूण आनी पेंग्वीन ते उदकान आसची सडावत जावन दर्याच्या तळेर आनी हिमा प्रदेशान आसची एक सुकणें जावन आसा जाल्यार आनी हांगासर मुकलो उलो आसा अनिल बचपेतावन अनिल नमस्कार हा नमस्कार सर. कसो आय तूं हांव हुशार तुमी कशे आसात? ओके अनिल सुकण्या विशयी सांग पळया तूं सुकण्यात उपाद्र चड या बरेपण चड बरेपण सर. बरेपण खंयच्या रितीन तुवें पार केल्ल्या प्रकार मुक्काम पर केल्या बशेन तावडांनी बरोबर आसता मागीर पळोवंक आनी बरें सोबीत पळोवंक सोबीत रंग सोबीत वय ट्रेंड सोबीत होय मस्त लायक म्हाका पक्षी. पक्षी मस्त लायक तर हांगासर तुका तस्वीर येता ती खंयची तस्वीर खंयच्या सुकण्याची तस्वीर म्हणून तुवें पारखूंक जाय ओके पारवे पारवे वय शुअर गे वय सर पारवे. ओके तुजें नांव एकटें परत सांग पळय म्हाका अनिल ऑस्टिन क्लासता. अनिल खंयतावन अनिल ऑस्टिन क्लासता बचपेता. बचपे अनिल बचपे सारकी जाप तुवें सांगल्याय तुका हांव ह्या लकी बाऊलांत घालता देव बरें करूं जाप दिल्ल्या खातीर अशेंच कॉल करते तर आनी हांगासर आमकां आनी एक उलो आसा नमस्कार 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 कसो आसा? एडवर्ड बाब कसो आहे हांव बरो आसा. पैसिल्ले उडपी तावन कॉल करताय तूं वय बोली येता बोली येता करू वय हांव आतां करू आयले नाईट काजाराक हा वय 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 आतां तुमी हे आमी दोगी शेजाऱ्या कार्य पळयतात वय वय हाचे विशयी तुमचे फीडबॅक सांगा पळय कितले बरें आता तुमचे विशयी अभिप्राय कशें आता कार्य आमी दोगी जरा भारी बरे प्रोग्राम आनी काल आज आनी फाल्यां मागीर आमची माती आमचे मनशां वय सगळे प्रोग्राम पळयता. ओके तर तूं तयार आसाय म्हणून चिंता हांव हांगासर दोरेमी पविशन कितें सांगताय तूं हा ते बरे प्रोग्राम समारा ते पळयता. ओके तर हांगासर तुका एक धून येता धून म्हळ्यार एक इन्स्ट्रुमेंटल पीस तो खंयचो म्हणून पारखूंक आसा तुवें हा जाय जाय आयक ऐकलंय गी ऐकलंय गी याच्या पहिले उतरानातलं संगीत असं कुडको म्हणतात नाही किती जाऊन दे कोणसो म्हणून सांगवेत गी सर इल्लें कष्ट आसा ओण्णे कितें जावन हांव तूं सांगता यो मोगा तूं मुझ्या सुका म्हणली सारकी जाप आसली यो मोगा तूं मुझ्या सुका कितें जावं दे बोवापूर बायची एक गोंयचें कंतार असो तो एक इन्स्ट्रुमेंटल पीस हांगासर आमी प्ले केला अशें म्हणटा आसतना देव बरें करूं तुमकां उलो दिल्या हांगासर आनी एक उलो आसा रचना मार्टेस बज्जोडी तावन नमस्कार रचना नमस्कार रचना बाई जेवण पुरो जालें गी जेवतात आसली जेवता कॉल केले जेवत्या जेवताना कॉल केल्ली बाकी मनशां म्हणटात एक सांगणी मात्र
आणि सुकण्या विशयन तूं कितें सांगूंक शकता तुका खंयची सुकणी पसंद उदकांत आसची सुकणी पसंद गे उपची सुकणी पसंद गे या रुकार बोसची सुकणी पुरं सुकली पसंद पुरा सुकणी पसंद गे होय तुझे फेवरेट सुकणे खंयचे सांग पळया परवो पारवो तुझे फेवरेट सुकणे म्हणटा आसतना तुका हांगासर एक सुबीत तस्वीर येता हा ती तुवें पारकूंक आसा ती तुवें सांगिजे जायत पळय गुबे गुबे गुबे? म्हणतात. कोंबड्यान घाले म्हणटात गुगु गुगा आम्ही दोघी जरा कार्यांत सडावो जावन 100% कोंकणी उलोवंक प्रयत्न करया की तें जावन देव बरें करूं रचना अभिनंदन तुका तूं आतां येता या कोंड्या भितर आनी नशिबाच्या कोंड्यांत तुका हांवें घालां आनी हांगासर मुकलो उलो अश्वत पल्लडकर हांव नमस्कार अश्वत नमस्कार कशे आहात तुम्ही हांव बरो आसा अश्वत तूं कसो आसाय बरें आमी बरोबरी आसा ओके काले बारी टिपटॉप दिसतात बरें टिप टॉप दिसतात तुमी तशें दिसतात म्हूण म्हाका भोगता म्हज्या काळजान देव बरें करूं ओके तर अश्वत तुजे लागीं एक विचारचें सुकण्या खातीर तूं कितें करूंक आशेताय आतां उदक उणें जाल्ल्या वेळार उदक उणें जाल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल आमी कितें आमचें अंतर्जल आसा तें फर्स्ट संरक्षण करीचे आनी खंयसर पुरो गरज आसा आतां सुमार वन्यजीवी संरक्षण पुरो आसा थंयसर आतां उदकाची सप्लाय ना प्लस ती एक दुसरे कंडिशनान ती जाते करेक्ट ओके तर आतां तुका हांगासर हांव एक तस्वीर दाखयता तुवें कितें म्हूण सांगूंक आसा तें सुकण्याचे गुड सुकण्याचो गुड ओके सुकण्याचो गूड म्हणटाय तूं आनी म्हाका हांव तुका सांगता हो सुकण्याचो गूड न्हय हो सुकण्याचो गोंटेर जायते कितेंय जावं दी तुवें जाप दिवचे प्रयत्न केलाय आनी देव बरें करून तुका हांगासर उलो दिल्ल्या खातीर आमी तरावळ नमुनाचे गोंटेर पळयता रुकार बांदचे घरांनी बांदचे या धर्नेर बांदचे पुरा पूण हांगासर एक सुकण्याचो गोंटेर आमी पळयलो देव बरें करूं आनी हांगासर एक ल्हानशें विराम आमी घेता विरामा नंतर परत एक बोटी आमी दोगी शेजारा ह्या कार्यक्रमांत तुमकां मेळटा आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीची रसा केली येवनात घरा केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटलम बाबा वेताच्या घरा सगळी आमची पाटलम बाबा वेताच्या घरा मुगोचन परत एक बोटी विरमनंतर आमी दोगी शेजारा ह्या कार्यक्रमांत तुमकां बरो स्वागत मागता हर एक आपत्यांत आमी सवाल विचारता आनी आदल्या आपत्यांनी एक सवाल हांगासर विचारल्लें आनी तें सवाल जावन आसलें म्हजी आजी खोर्चीन बोडल्या वा म्हज्या आजयेक आंग बोर मुंबरा आनी हाची सारकी जाप आसली कारातें आनी ताचे की पयलें हांगासर आदल्या आपत्यांत एकली विजेताय आसली आनी तिका आतां बहुमान दिवचें क्लिपिंग आमी पळोवया देव बरी सांज देव तुमकां समजता आमी दोगी शेजारा एक लोकांमोगाळ कार्य हाका आमच्या पैशेला गांगुळेन ती व्हड अभिमानी आसात आदल्या हप्त्याचे विजेतीन जावन आसा सँड्रा रेबेरो गांगुली एका भोवमान दिवंक हांव संतोश पावता देव बरें करूं हांव देव बरें करूं म्हणटा दायजी वर्ल्ड टीव्हीक तशेंच दायजी वर्ल्ड टीव्ही सादर करता आमी दोगी शेजारा कार्यक्रम हे म्हाका बरें लागता आनी कार्यक्रम सोलनच्या आल्विन दांती आनी अरुण दांती तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आमच्या गांगोळीन तुमकां 12 जाणां राखून आसात बुधवाराचे कार्यक्रम आमी दोगी शेजारा केदाला येता म्हणून सर्वांक देव बरें करूं कंडीत जावन अभिनंदन बाय सँड्रा म्हणटा आसतना या आमी दोगी शेजारा कार्यक्रमा फाटल्यान मिनात नासतना तकानातलो जोरी जावन वावुरसो जावन आसा मनेस प्रवीण तावरो आनी ही बहुमान दिलें प्रवीण तावरो की आमी चेपे उखलता अभिनंदन म्हणटा आसतना आदल्या हप्त्याच्या सवालाची सरकी जाप आमी म्हळें कारातें म्हण आतां हे सरकी जाप आमी पळोवया परत एक पोटी सवाल तुमचे मुखार सांगचे जाल्यार म्हजी आजी खोर्चीन बुडल्या वा म्हज्या आजयेक आंग बोर मुंबरा म्हणटा आसतना कळटा काराताच्या त्या एका आंगार वयल्या सरफेसार म्हणटात मस्त मुंबरा बरीत दिसतात आमकां हांगासर आनी लायटिंग पॅराडायस आनी दिल्ल्या इनामांत पयलें ती प्रायज येता कॅनन मिरांदा कळ्ळेगे बंटवाळाका आनी दैवीक अमृत एका वर्साची वर्गणी फावो जाता रायन डेसा कुलशेकर आनी प्रवीण तावरो हांकां हांच्या नंबराक 9980 184 340
आका कॉल करून तुम्ही केदळा हे बहुमान काणकी घेवचे म्हणून तुम्ही ते ठरवेत ताचे कडेन तुम्ही विनंती करवेच. ताचे सांगता या हप्त्याचे सवाल अशें आसा, हांगासर एक पद येतले ते तुम्ही ऐकाचे. हें पद आमी आयकलें आनी हें पद एका गावपिण्यान गायलां. भोव ल्हानशा प्रायर तावनूच तिणें गावंक सुरू केल्लें. प्रस्तुत ती फिल्मांत ती अभिनेत्री जावन एक सेवा दिवन आसा. आनी ह्या पद गायिल्ल्या गावपिण्याचें नांव कितें म्हूण तुमी सांगूंक जाय आनी तुमच्या टीव्ही पडद्यार पळया, हांगासर एक नंबर येता, त्या नंबराक तुमी व्हॉट्सअप करिता वा SMS करवेता हे सरकी जाप सांगचे खातीर. सांगातच ते नंबर तुमी पळयतात, तुमचें जाप, नांव आनी गांव 8861358640 ह्या संख्याक तुम्ही व्हॉट्सअप करचे. तर हांगासर तुमच्या घरांनी मस्त कार्य करतात, जावं पुरो काजार, जावं पुरो सोबाणा, भुरग्यांचे कुमगार, वोलां, थोडे पोटी बेजाराची गजाली करता, मोडना जावं पुरो. सांगात आमची भुरगीं आतां SSLC रिजल्ट येवंक कांय तें जालां, PUC रिजल्ट येवंक एग्जाम बरें येयल्या, तशें म्हणटाना बरे मार्क्स काडटात. तांच्यो तस्विरो तुमकां दायचे वर्ल्डार पळयचे म्हूण बघता जाल्यार प्रवीण तवरक तुमी कॉन्टॅक्ट करता. त्यांचो नंबर परत एक फावटी उद्गारता 9980184340. हाचे विशयंत प्रवीणाक तुम्ही कॉल करून सर्तीक विशय ताचे हांव समजून घेवं येता. अशें म्हणटा आसतना आयसो आमी दोगी शेजारा ह्या कार्यक्रमाचो अंकडो आमी मुखार व्हरून आसा आनी हांगासर आनी एक उलो आसा आमचे सांगता लायनल पेरमुदेतावन. कसो आहे लायनल? ओके लायनल, हांव डायरेक्ट सवालाक येता, वेळ विबाडूंक वचना. आनी हांगासर तुजें सवाल पळोवच्या पयलें तूं हांगासर एक पद आयकाचें. हें पद तुवें करेक्ट करना आयकल्यार मात ताचे सवाल हांव मागीर तुका विचारतलो. पायांक घालून रस्माची जिनेला, उक्ती दवरून काळजाची जनेला. पायांक घालून रस्माची जिनेला, उक्ती दवरून काळजाची जनेला. आमच्यो कोंबयो गेल्यात बाबा शेजरा जाला, तांकां कोंबले भेटल्यात शेंकडेवाला. आमच्यो कोंबयो गेल्यात बाबा शेजरा जाला, तांकां कोंबले भेटल्यात शेंकडेवाला. ते शेजरा गेले कोंबये तुंबा बाबा, बाबा बा कोंबये बाबा बा. ते शेजरा गेले कोंबये तुंबा बाबा, बाबा बा कोंबये बाबा बा. कोकोरे कोकोरे कोको, कोकोरे कोकोरे कोको, कोकोरे कोकोरे. येस, बोवा बुळबायचें पद सबार आयकलां आनी लायनल हें पद तुवें आयकलां हिंगी? ओके, तर तुवें सांगी जे हें पद गायिल्लें कोणें म्हूण? शुअर गे? खंडीत वेलफेअर बिंबस. तूं म्हणटना हांवें ना म्हणना वेलफेअर बिंबसान हें पद गायिल्लें जावन आसा, देखून तूं आतां ह्या नशिबाच्या कोंड्या भितर अभिनंदन तुका म्हणटा आसतना हांगासर तुमी कॉल करी येता, सुकण्या विशयी उलयता, सुकण्याच्या ते गुड. आनी हांगासर आमचे सांगता मुखलो उलो आसा विल्सन शंभूरताव. नमस्कार विल्सन. नमस्कार विल्सन. नमस्कार. ओके, सुकण्या जिविता विशीं एक संगत सांग पळया तूं. सुकण्या जिविता विशीं एक संगत. सुकण्याच्या जिवितांत मुख्य गरजेची वस्त खंयची? हॅलो हॅलो. न्ही विल्सन, तुका हांव सवालाक येता डायरेक्ट. तुजें सवाल अशें पळय टीव्हीच्या पडद्यार, हें खंयचें सुकणें म्हूण तुवें सांगूंक जाय? कोगिले कोगिले. कोंकणीन? कोगल कोगल कोगल. ओके, तू म्हणटाय कोगोल म्हणटाय या कोगोल म्हणटाय, कितेंय जावं दी, तुजी जाप सारकी आसा आनी तूं येताय ह्या कोंड्यांत. अभिनंदन तुका. अशेंच तुमी कॉल करतेत रावा आनी आमी दोगी शेजारा कार्यक्रमात तुमचो पाठिंबो सांगात सर्तीक आनी सर्तीक मापान विवर्स ह्या हें कार्य पळोवंक तुमी सहकार दिया म्हण आशेताना हांगासर आमचे सांगता
दिप्सिका वलेन्शियातावन उलो दिवन आसा जेसिका वलेन्शियातावन. जेसिका नमस्कार. हाय जेसिका. नमस्कार. कशें आहाय तूं? हांव हुशार आसा. तुमी कशे आहात? हांव बरो आसा जेसिका. जेसिका सुकण्यांत हांव न्हू मनशाक जावचो एक फायदो तूं वेपार केल्ल्या प्रकारे कितें? म्हज्या लेकार सुकणी पोसल्यार बरें, घरांत बोर जायना. ओके, घरांत थोडे पटे लव बर्ड्स या धाकटी धाकटी सदांय सकाळी सिंगींग आयकता. हां खंडी जावन जेसिका तुजें सवाल अशें आसा हांगा एक 2 राउंड येता. 2 राउंड म्हणटना इन्स्ट्रुमेंटल पीस तो तुवें आयकाचे आनी खंयचे म्हूण सांगेचे. या ऐकायला येंगी ऐकायला खंयचे म्हूण सांगेली? लॉर्नाचे यो मोगा यो. लॉर्नाचे यो मोगा यो म्हणटाय तूं आनी सरकी जाप यो मोगा यो न्हय 2 काळ जाला ला 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 खंडी जावन आयकलां जावंक पुरो. आनी देव बरें करूं जेसिका तुका उलो दिल्ल्या खातीर अशेंच उलो दितेच राव तूं. आनी सुकण्या विशयान आमी उलयता. सुकणी जावन आसात मनशाक एका रितीन पळय आमच्या गाद्यांत त्या बेड्यांत आसली ती किडी जावंक पुरो या क्रिमिकिटा जावंक पुरो तें खावन आमचें बेडें सुरक्षीत दवरची एक सुकणी संतती ह्या संवसारांत आमकां मस्त उपकाराक पडटा. अशें म्हणटा आसतना आमचें सांगता आनी एक उलो आसा विवियन कोट्टारतावन. विवियन नमस्कार. विवियन. हॅलो. हॅलो विवियन. रजा गी तुका? वय रजा म्हाका. ओके, खंयच्या क्लासीन आय विवियन? हांव गे आनी 9th येता. आनी 9th येता की गेलोय ऑलरेडी? आनी येता. आनी येताय. ओके, कितेंय जावं दे विवियन तुजो टीव्ही वॉल्यूम इल्लो उणें करीचें तुवें. ओके, तयार आसाय की आमी दोगी शेजाऱ्या कार्यक्रमांतल्या सवालाक जाप दिवं? वय. ओके, हांगासर एक सोबीत तस्वीर येता. सोबीत म्हळ्यार सोबीत तस्वीर. ती तस्वीर कितें म्हूण सांगूंक जाय तुवें? कोंबी. कोंबी. कुत्तारी भितर कोंबी. कुत्तारी भितर कोंबी. हां, काटाचे कोंबे. काट्याचे कोंबे. ओके, तुवें सगळें सारकें सांगलें हांगासर. पूण कुत्तारे भितर कोंबी म्हळें, काटाचे कोंबे म्हळें, कोंबी म्हळें. पूण हांव सांगता तें तुका हांव बौलांत घालता. कारण कित्याक म्हळ्यार तुवें पारकी लाय तूं 9th आसा म्हळें. करेक्ट सांगलां तुवें. कुंकडांक धमची कुत्तारे. कुत्तारे म्हणल्या खातीर तुका हांगासर या लकी बाउलांत घालना आसा. अभिनंदन तुका. आनी हांगासर अशेंच आमी कार्य मुखार येता. साबार जाणां कॉल करना आसात. नवी कॉलर आज आमच्या सांगात उलोवन आसात. आनी हांगासर लियन कोणाक येता उलो दिवन आसा. लियन नमस्कार. लियन. हॅलो. हाय, कशी आय? हांव बरो आसा. बरो आसाय. ओके लियन, तेणे कोणाचें सुकणी आसा गी? आसा. ओके, मँगलोर युनिव्हर्सिटी तेणे मस्त सुकणी आसतात गे. इल्लें रान तेणे आसा जाल्ल्यान इल्ली सुकणी चड म्हणटात वय गे. वय. तर हांगासर येवचें सुकणें तेणे आसा गे पळय. ओके, आसा न्ही तेणे? आसा. ओके, तर तें सुकणें आसा म्हणल्यार तुका हांगासर या आमच्या लाकी बाउलांत घालना आसा. देव बरें करूं उलो दिल्ल्याक. अशेंच तुमी उलो दितत रावा. आनी आमचें कार्य मुखार येता आसतना साबार जाणां उलो दिवन आसात. आनी परत एक जेरोम बचपेतावन करंबारतावन कॉल करना आसा. नमस्कार जेरोम. जेरोम नमस्कार. हांव बरो आसा. जेरोम दोट्टो तूं कसो आय? हांव बरो आसा. जेरोम दोट्टो इतलें कोंकणीकार येतात न्ही आमचे दायजे वर्ल्डर. वय, तुमचे फेवरेट कार्य खंयचे? आमी दोगी शेजारा. आनी आमी दोगी शेजारांतले एक बरें गूण तुमी सांगा पळय. बरी बरी इन्फॉर्मेशन मेळटा म्हणटा येतो. कितेंय जावं दी. हांगासर तूं तयार आसा गे? ओके, तुका एक पद येता. हें पद आयक आनी मागीर ताचेर सवाल आसतले. सकाळी छोट्यो छोट्यो आयकून मुरयो डोंगराळी रात उदे आयलो सूर्यो सकाळी छोट्यो
जेरोम बाब ऐकालेंगी पद हॅलो ऐकायला मस्त आदलें पद आनी हें पद गायिल्लें कोणें म्हूण तुवें सांगचें ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಗೊತ್ತುನಾ ಓಕೆ तुवें ಗೊತ್ತುನಾ म्हूण खऱ्यान सांगलां देखून देव बरें करूं म्हणटा आनी हें पद गायलें जावन आसा कोंकण मीना रेबिंबस दिवंगत वेलफेअर रेबिंबस हांची पतेन आनी देव बरें करूं तुवें उलो दिल्ले खातीर आनी अशें एक सांगणी आसा म्हाका न्हू ग्रेशन बचपेन ताच्या पयलें कॉल केला ताच्या सांगत उलयता हॅलो ग्रेशन नमस्कार 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 कशे आहात तुमी हांव बरो आसा ओके आतां हांवूय बरें आसा तुमी सकाळी पयलें खंयच्यासो आवाज आयकतात खंयच्या सुकण्याचो कोगळेचो थोडे फावटी दुसऱ्या सुकण्याचो चिलीपिली आवाज आयकता असो चिलीपिली आवाज आमच्या दिसाक सोबाय दिता म्हणटा आसतना तुमी तयार आसात म्हूण चिंता हांगासर आमी दोगी शेजाऱ्या कार्यक्रमांत वय आनी तुमचे सवाल हांगासर अशें आसा एक सुबीत तस्वीर येता आनी ती तस्वीर तुमी पारखूंक जाय ओके पळयली गी कोंबी लेगून कोंबी कोंबयेची जाती तुवें पार केली कितें जावन दे आनी हांगासर ग्रेशन तुका ह्या कण्ड्यांत घालता उल्हास तुका परबे तुका लेगून कोंबी म्हळे आनी थोडी गिळीराजे म्हणटी म्हणना कितें जावन दे कोंबी सारकी अश्वत तो करता हांगासर उलो दिला अश्विता हॅलो अश्विता नमस्कार नमस्ते तो करता कॉल करना साय वय न्ही वय वय ओके अश्विता तो करता कॉल करता आसतना तुका डायरेक्ट सवालाक हांव येता हांगासर एक दोन रावंड इन्स्ट्रुमेंटल रावंड हांगासर आसा आनी संगीताचो कुडको हांगासर तुमच्या टीव्ही पडद्यार तुमी पळोवचो आयकुचो आनी पारकुचो खंयचें पदाचें संगीत घे म्हूण सांगचें ये सायकल लेंगी तुम्हें दिवो मजा ओके कितें जावन दे दिवो मजा न्ही तें भुरग्यांक गाणां घालच्या वेळार पाळ्यान दवरच्या वेळार इंस्ट्रुमेंटल दल मोजा बाय गोंयचें कांता रे मस्त लंब आसा पूण हांवें 2 लायनी मात तुका सांगल्यो आनी हांगासर लतिशा पलाडकात हांव तेणें उलो दिला नमस्कार लतिशा बाय लतिशा बाई नमस्ते 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 पलाडकांत इल्लें रान सड काय न्ही तेणें सुकणी मस्त सड्ड काय न्ही ओके असल्या सुकण्याचें मस्त पळयलें जावंक पुरो पूण हांगासर तुका हांव डायरेक्ट सवाल विचारता सीधा सवालाक येता तुजें आनी तुजें सवाल हांगासर एक सुबीत तस्वीर आसा पळय ताले ये देवा म्हणजे किरासो गुड गे तें कीर नातलो न्ही किरासो गुड ओके पूण तुवें दिल्ली जाप सारकी ना म्हणना हांव कित्याक म्हळ्यार किरासो गूड जावं की पुरो तुज्या प्रमाणे पूण हांगासर प्राविणा प्रमाणे आनी ह्या आमच्या वरयणारा प्रमाणे तो सुकण्यांक घालचो पिंजरो आनी देव बरें करून तुका लतिशा बाय मस्त इजी सवाल आसले जाल्यार ते पारकूंक केल्ले शेकस केले जावं पुरो आनी हांगासर आमी आनी एक विराम घेता आनी आमी दोगी शेजारा कार्य विरामा उपरांत परत मुखारून येतले पळयत रावा दायची वर्ल्ड 24/7 आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीं ती रसा केली येवनात घरा केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटलम बाबा वेताच्या घरा सगळी आमची पाटलम बाबा वेताच्या घरा आमी दोगी शेजाऱ्या कार्यक्रमाक परत एक पोवटी तुमकां बरो स्वागत आसतना वेलफेअर बिब्बसाच्या त्या पदाची उतरां म्हाका उडास येतात हांव येता गाटी देवन म्हणटा आसतना ते गाटयेर तावन देवन येता आसतना साबार रूख आमी पळयता आनी हे रूख कोणें वाडयल्ले कोणें रोयलेले थंय कोणें लायिल्ले
हे सवाल आमच्या मतीन आसूंक पुरो हे रूख थंयसर जाय जाल्यार हिंस सुकणे कारण ताणें चिवून ताणें केल्ल्या फळांच्यो त्यो बियो थंयसर घालता आसतना कितल्याच वर्साचें प्रोसेस तें जावन आसलें पूण अशें सुकणीं आमच्या प्रकृतीन मुस्तुरितीची सेवा दितात आनी ह्या सेवे विशीं आमी सर्तीक आनी सर्तीक उलयतना आयचो अंक मुखारून येता आसतना आनी एक उलो आमच्या संगात आसा आनी त्या मनशा संगात आमी उलयता आनी ताणें आमच्या संगात उलो केला आनी हांगासर आसा जेरोम वर्लीतावन उलो दिवन आसा. नमस्कार जेरोम. नमस्कार तुमकां. कशे आहात तुमी? हांव सुपर आसा जेरोम दट्टो. तूं कसो आहे? हांव आसा बरो. देव बरें करूं. ओके तर सवाल विचारता तुका डायरेक्ट जावन. जायत बरें. तुका एक हुमीण विचारता हांव ल्हानशी हुमीण. म्हजी एकली आजी चिखलान बुडल्या. म्हजी एकली आजी चिखलान बुडल्या. कळलें गे? आजी चिखलान बुडल्या. वय वय ती एक वस्त आमी सदां वचून यूज करता जाय जाल्यार रांदपा कुडान आसता ती जखलें जाल्यार. वस्त रोळी आनी काले म्हणटात हांडी हांडी कितेंय जावं दी आनी तुमी सारकी जाप दिवंक ना आनी ती जाप जावन आसली मोडकी चिखलान बुडल्या म्हळ्यार करयेन बुडल्या म्हणलो अर्थ जाता. आनी हांगासर तुमी उलयत दितात राव आसतना आनी हांगासर सुकण्या विशयान आमी पळयतना पयलीं कुळाक गेल्यार मस्त प्रभेदाची मस्त रितीची सुकणीं थंयसर आसात आनी ही सुकणीं मनशा मोतीक समाधान दितात. आनी हांगासर आनी एक उलो आसा आमच्या सांगात रोशन किन्नी गोळयतावन. नमस्कार रोशन. नमस्कार. कसो आहे रोशन बाब? हांव बरो आसा. रोशन पयले फावटी उलो दिवचो गी? ना हांवें दुसरे फावटी कॉल करचे. वा वा वा. दुसऱ्या फावटी लायन मेळ्ळ्या तुका नशीब आनी सुकण्याच्या दिसा तुका लायन मेळ्ळ्या म्हणटा आसतना म्हाकाय मस्त खुशी जाली. आनी हांगासर एक पद येता तुवें आयकाचें तें गिन्यान दिवन आयकूंक पद. तू झाल्यार निस्कळ बोरी करता तुका पारव्याचरी चली तू झाल्यार निस्कळ बोरी करता तुका पारव्याचरी जळजळ संवसाराचो आशेले तर फोटोन पडताय तू पारव्या बरी. रोशन पद आयकताय म्हणू? हॅलो. वय वय आयकलें. बरें चीत दिवन आयकलें न्ही? वय चीत दिवन आयकले उपरांत ह्या पदा विशीं सवाल आसत जाल्यार ह्या पदान दिवचें सुकणें खंयचें? पारवो. आह बरी खुशी जाली. तुवें बरें आयकलाय. अभिनंदन तुका. तूं डायरेक्ट गेलो ह्या लाकी कोंड्या भितर. उल्हास तुका म्हणटा आसतना हांगासर साबार जाणां उलो दिवनूच आसात आमचे सांगात. आमी पळयता तुंगभद्रा नदीच्या त्या एका तडार गेल्यार हर एक वर्सा आवर येता थंयसर आनी आवर येता आसतना मस्त सुकणीं तांची तांती होगडायतात जावं पुरो सुकणीं तांचे जीव होगडावन घेतात. पेलिकोन जातीचें हें सुकणें थंयसर येता आनी आमी भारतांत पळयलें डॉक्टर सलीम अली ह्या सुकण्या वेतांनी मस्त संशोध केला. सुकण्यांक तरावळ रितीची नांवां दिल्यांत एक महान व्यक्तित्व 91 वर्सां जियेल्लो सुकण्या विशीं सर्तीक जाणा जावं कारण तो जावन आसा आमच्या भारतांत. म्हणटा आसतना आनीक उलो आसा आमच्या सांगात हांगासर हेरन बोंदेल जावन. हेरन नमस्कार. एरन खंयच्या क्लासीन आसा इमान तूं? हॅलो एरन. ओके तुका एक हांगासर तस्वीर येता पिक्चर येता पळोवचें तुवें ए सुकणें खंयचें म्हूण सांगचें. कळ्ळें? गिरबुजी. कितें? हा 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 तुवें सांगलां तुवें तुल्या उतरांनी तुवें सांगल्ल्याक हांव तुका ह्या लक्की बावला भितर घालता. देव बरें करूं. उल्हास तुका अशेंच कॉल दितेत राव. आनी हांगासर मस्त जाणां कॉल करनासात आनी मुकलो उलो आमच्या सांगात आसा आल्बन पिंटो कुलशेकर जावन. आल्बन नमस्कार. नमस्कार. कसो आल्बन दट्टो? एकदम हुशार आसा. एकदम हुशार आसाय. मस्त सुकणीं आयतात कुलशेकरांत. थोडी हांगा कुडकुडशीं बदलात मिल्लीशी उरल्यात. कितेंय जावं दी हांगासर तुका एक धून येता. धून म्हळ्यार म्युजीक येता तो पार्क येतो जायते.
कळलं की कोणची दोन म्हणून ना म्हणणे किती जाऊन हांव तूं सांगता गाडी घेवन जत्रेक वेता गोंयचे एक इन्स्ट्रुमेंटल आसलें देव बरें करूं आल्बम तुका कॉल केल्ल्या खातीर अशेंच कॉल करता फेल्सी डिसोजा कुलशेकर नमस्कार कुलशेकर गार कशी आसाय तूं कशी आसाय हांव बरी आसा दायजी वर्ल्ड हर एक दीस पळयताय की ओके तर हांव गडाय करूंक वचना वेळ उरलो सोरला जाल्यार डायरेक्ट सवालाक येता हांगासर एक तस्वीर पळय आनी ती पारखूंक जाय पाको म्हणटा तूं तुजे टीव्ही वॉल्यूम तुवें आनी एकटे मुखार कॉल करतना उणें करूंक जाय आनी तुका हांवें कोंड्यान देदळस घालून जालें देव बरें करूं फेल्सी बाय अभिनंदन पाको वा पाके म्हणटात आनी हांगासर तुवें उलो दिल्ल्या खातीर तुका अभिनंदन म्हणटा तूं येताय आयचे जाल्यार की आनी ग्रेसी क्रास्ता अंतोनी गट्टे तावन कॉल करना आसा नमस्कार ग्रेसी बाय नमस्कार ओके अंतोनी कट्टेंत सगळे कशें आसा बरी आसा म्हजो ताळो म्हाका पाटी आयकता एकच हांव तुज्या टीव्ही भितर तावन भायर पडोवंक पुरो तें तेवन इल्लो वॉल्यूम उणें करी तुवें टीव्हीचो उनो गेलो ओके तुका एक उमेद विचारता आयक म्हजी एकली आजी कोयतेन कातरल्या रे कुडके जायना म्हजी एकली आजी कोयतेन कातरल्या रे कुडके जायना आयकलें गे काली जाप सांगिजे तुवें म्हाका एकली आजी कुडके लारी कोयतेन कातरल्या रे कुडके जायना म्हूण आमी चलताना आमच्या संगाताच येता ती थोडे पोटे सावळी तुका एक क्लू दिल्ल्यान तुका कळ्ळें म्हणून दिता आनी सावळी सारकी जाप तुवें सांगलें देखून तुका हांव ह्या कंड्यांत घालता अभिनंदन तुका अशेंच कॉल करतेत रावा आनी हांगासर आमचे सांगता देरे बैल तावन डेलिशा नमस्कार जेनिशा वय डेलिशा कशी आहे तू जेनिशा ओके डेनिशा सांग हांगे तुका पॉद येता आयकाजे तुवें आयकलेंगे कोणाचें पद म्हळ्यार कोणें बरयलें या कोणें कोणाच्या कवळ्यांतलें म्हूण गोत्तुना कितेंय जावन ती डेनिशा हें केविन मिस्किताच्या कवळ्यांतलें पद जावन आसा देव बरें करूं हांगासर प्रयत्न केल्ल्या खातीर आनी हांगासर मुकलो उलो आमच्या सांगाता आसा अनेक कॉलरान कॉल केला सुकण्या विशीं नवीन वो मंजूर नवीन नमस्कार हांव शीद तुका सवालाक येता नवीन आनी तुजें सवाल हांगासर आमच्या टीव्हीर पळय एक तस्वीर येता खंयच्याची म्हूण सांगूंक जाय गोण गीद खंयचें सारकें खंयचें तुवें सांगी जाता गोण म्हणटाय देखून हांवें तुका हांगासर लाकी बोलावन गेला पयलें गोण म्हळें मागीर गीत म्हळें दोन पटी म्हणटा आसतना इल्लेशें म्हाका कन्फ्युजन जालें पूण गोण सारकी जाप आली नवीन अभिनंदन तुका आनी अशेंच कॉल करतेत राव दायजी वर्ल्डाक आनी हांगासर आमचे सांगता आनी एक उलो आसा ह्या कार्यांत आनी तो जावन आसा मोंती ताकोडे नमस्कार मोंतीन बाय तुजो टीव्ही वॉल्यूम उणें करी जे ओके तर हांगासर तुजें सवाल अशें आसा एक धून आयक धून म्युझिक आनी हे धून आसा हांगासर कोणसो म्हूण तुवें सांगिजे गोत्तू नांगे काळीजें आसतना पळय नासतना पळय देव बरें करूं तुका आनी आमी मुखल्या कॉलाक पळय म्हूण वेत हांगासर आनी मुखलो उलो आसा
जॅस्मिन वास वा मंजूर तावन जास्तीन वास आंजेलोर आंजेलोर तावन आंजेलोर कशी आहेत हांव बरी आसा तूं कसो आसाय ओके हांव बरो आसा कसो आलो दीस म्हाका आयकना आणि हांगासर तुका एक हुमीण हांव विचारता ओके म्हज्या 400 वाटेन भोंवता मनीस न्ही म्हज्या 400 चारही वाटेन भोंवता 400 वाटेन या चारही वाटेन भोंवता मनीस न्ही मनीस न्ही वाट मारोग मारोगे नाही कितेंय जावं दी तुवें हांगासर जाप दिवचे प्रयत्न केलाय पूण सारकी जाप आसतली सावळी देव बरें करून तुका हांगासर उलो दिल्ल्याक तर हांगासर आमी मस्त जाणांनी उलो दिल्लो आज आनी मस्त जाणां ह्या लाकी बावला भितर गेल्यांत तांकां तांचे पैकी लक्की विनरांक हांव हांगासर काडटा आनी आज हांगासर जीवन डिसोजान दिल्लें 3000 इनाम कोणाक येता पळोवया आनी तें येता मनेस्त लियान कोणाजे तावन लियान कोणाजे तुका अभिनंदन सांगासर अनेक इनाम आसा गेस शोरूमांचे गिफ्ट वाउचर आनी ते येता फेल्सी डिसोजा कुलशेकर एका अभिनंदन आनी तिसरें इनाम आसा मलायका तावन गिफ्ट वाउचर आनी तें येता हांगासर ग्रेशन बचपे हांकां आनी निमाणें दायजी वर्ल्ड कर्नाटका राज्यांतून जावचे एक मात्र हप्त्याळे इंग्लीश भाशेंतलें तें येता हेरान बोंदेल ताका एका वर्साची वर्गणी आनी इतलें म्हणून मोगाचें न्हू आयचो आंकडो हांगासर संपोवच्या पयलें परत एक फावटी आयचे कार्यक्रम कशे रचल्याचे विशयान अभिप्राय तुमी सांगा व्हॉट्सअप करा आनी हर एक जिवीक जियोवचे हक्क आसा सुकण्याक जियोवचे हक्क आसा देखून थोडी तरी दया थोडी तरी बिरमोत आसूं दी थोडें तरी उदक आमी दवरया ह्या सुकणे संततेक वाडोवंक आनी वागोवंक आमचे प्रयत्न करया म्हूण सांगून आयचो आमी दोगी शेजारा आंकडो आमी मुग्दोवच्या पयलें आयची सवालां केल्ल्या मानेस प्रवीण तावरक परत एक फावटी हांव देव बरें करूं म्हणटा अशेंच ताची उमेद आनी की सर्तीक मापान वाडोवन हें कार्य आनी की उंचल्या पावंड्या पावों दी म्हूण आशेवन तुमकां सुमेस्तां बरी रात मागता देव बरें करूं पळयत रावा दायची वर्ल्ड 24/7 हर एक दीस दिसाची 24 वरां आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीं ती रसा केली येवनत घरा केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळीं आमची पाटलम बाबा वेताच्या घरा सगळीं आमची पाटलम बाबा वेताच्या घरा